मिटिंगेन ऑनरेबल अपोजिशन लिडरान डिमांड केली की हावजाचे अवर्स दीस जे आसा ते कामकाजाचे वाडोवचे म्हणून बट आमी ताका ऑलरेडी सांगलें की दीस वाडोवपाची गरज ना ताका जो टायम जो आहा थोडोसो ताच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे टायम वाडोवन दिवपाचें ऑलरेडी ठरलेलें आहा ताची खंयच्याच आमदाराक जें उलोवपाक जाय ताका टायम कमी पडचो ना 10 दिसाच्या मध्ये आमी डिमांड्स बसयल्ले आसा 2 दीस जे आसा हे ऑलरेडी बजेटाचेर स्पीच जातली त्यामुळे 12 दिसाची असेंब्ली जातली तर ती कांयच सो टायम म्हळ्यार कितलो वाडटलो सर फ्रॉम 6 to 8 तो त्या दिसा ठरता म्हणजे आमी पयलींच वाडोवन दवरपाचें ना ते दिसा कितले जाण उलोवपाचे तेजेर डिपेंड आसा तेजेर ठरयतले म्हणटा तसो. बिजनस एडवायजरी कमिटी मिटींग आयज जाली आनी तेजेर हांवें जे ऑलरेडी पयलींच हांवें डिमांड रिक्वेस्ट केल्ली स्पिकराक आमी CLP डिसायड करून आमी स्पिकरान जे सेशन वाडया म्हणून दीस वाडयात कित्याक जे 12 दीस आहा ते पावचे नात तरी आनी कायद्यान ते 18 दीस घेवपाक म्हणजे बजेट सेशन जे आसता ते 18 दिसांनी जावपाक जाय मिनिमम. प्रत्येक आमदाराक आपल्या आपल्या मतदारसंघांतल्यो अडचणी मांडपाक जावची ना. आमी CM बरें नासले म्हणटकीच आमी फूल तांकां सहकार्य केलें कित्याक आरोग्याक लागून हेल्थाक लागून आनी आयज देवा कृपेन ते बरे जावन आयिल्ले आसात तेन्ना सगळ्यांक उलोवपाक टायम दिवचो. इवन CM त्या टायमार मातशी म्हणा की काबार जावपाक ती 1-2 वरां जर आनी वाडयली 8 पर्यंत जालें जाल्यार कवर अप जावची ना अशें म्हणटा म्हणलें पळय कशें कितें करता तें.